दक्षिण गोंयच्या जिल्हा पंचायतीची शुक्रारा बसका जाली। ह्या बसकेत साबार प्रश्नांचेर चर्चा जाली। विविध सुवातेच्या प्रतिनिधींनी आपले मुद्दे ह्या बसकेत मांडले। आरडेक्स गो ब्युरो रिपोर्ट। आता आमचे वेस्टर्न बायपास आता तुमकां सगळे खबर आसतली आनी सगळे मिनिस्टर MLA सगळे खबर आहा। आमचे कारेबांद इज अ लो लायिंग एरिया आनी एवरी इयरू आमचे उदक भरून रस्त्यार येता आनी लोकांच्या घरांनूय भितर येता आनी उदक येयलें म्हणटकूच आमचे MLA आहाय ते तांकां काडाय आनी हिंगा शिफ्ट कोताय। दॅट डोंट सॉल्व द प्रॉब्लम। सो समथींग हॅज टू बी डन। नाव दे आर फिलिंग 60 मिटर्स लोकांचे बाट एक्वायर केला। 60 मिटर्स कित्याक जाय? आता आमचे ऑलरेडी हेचे पावले सादे आमचे रिवर्स हालाको पावले ते आता ऑलरेडी टच रिवर्स हाल दे आर कमिंग नाउ टुवर्ड्स बेनावली। सो दे हॅव टू डू समथींग। I feel they have to build the bridge on stilts. ब्लास्टिंग मोठ्या प्रमाणात जाता जाचो इफेक्ट त्या म्हैसाळ डॅमाचेर जाता। त्याच प्रमाणे मोठ्या प्रमाणात पोल्यूशन जावन खोरीचे जो पावडर जो आसा तो पावडर त्या डॅमाच्या उदकान मिक्स जाता। म्हजी सरकारा कडेन मागणी आसा ती क्वॉरी चलोवपाक सरकारान खरोखर मान्यताय दिल्या काय कितें, ती इलिगल चलता काय इल्लिगल चलता हाचेर ते चौकशी जावची। See, I want to highlight the state of neglect in the Purturi constituency. Our basic needs like electricity, water and transport, these basic needs of our villages is not met. Our electricity, if you get up in the morning and throughout the night, it goes at least minimum 10 to 20 times. Now, how are the people supposed to live? Just because we are in an opposition constituency doesn't mean that we have to be neglected. इम्रान मायनिंग इल्लिगल मायनिंग चालू आसा। इल्लिगल मायनिंग म्हळ्यार क्वॉरी जी आसात शिरवड्या मतदारसंघात ते ताणें एक ठराव घेतला की ते गव्हर्मेंटान तेजेर एक्शन घेवची आनी ती बंद करची। तेजे शेजारी डॅम आसा, डॅमात तेजे पावडर वयता म्हणून ते बंद करचे अशें तेणें एक ठराव घेतलो आसा। दुसरो आमचो एक ठराव आसा तो मारिया रिव्हरून थंय डेव्हलपमेंट काम चलता ते फिलिंग चालू आसा। ते मागीर पावसाक उदक लोकांच्या घरां वचपाक शक्यता आसा। वेस्टर्न बायपास त्या बायपासाचो जो फिलिंग आसा ते फिलिंग केले उपरांत लोकांच्या घरान उदक वचपाक शक्यता आसा म्हण तेणें एक तेजेर पयलीं उपाय काडचो आनी मागीर फिलिंग करचें अशें तेजें एक ठराव आसा। कुर्तरी हेणें कितें केलां? कुर्तरी जिल्हा तेणें कितें सांगलां लायट वयता आनी प्रॉब्लम जाता। कुर्तरी मतदारसंघा भितर ते सदांच लायट वयता, लायट कंटिन्यू आसना आनी तेजे एक आरोप आसा की विरोधी मतदारसंघ आसा थंय डेव्हलपमेंट जालें ना। तेच बरोबर हांव कितें म्हणटा तेणें ज्या मतदारसंघा भितर विरोधी पक्ष आसो नाल्यार आनी कोणी आसो डेव्हलपमेंट हो सगळ्या वेळार गोवा जावपाक जाय आनी जाता।